कांबळींचा विजय असो, प्रदीप कांबळींचा विजय असो, प्रदीप कांबळींचा विजय असो. तोरशा मतदारसंघात आम्ही एसपीचा फॉर्म भरपाचा आता फॉर्म केला आणि आम्ही डोर टू डोर कॅम्पेन सुरू करताना आम्ही पहिली स्टार्टिंग आमच्या वारखंड पंचायतीन केलो. वारखंड पंचायतीन सुरू करताना आजपर्यंत जवळजवळ 4-5 पंचायती पुरे कंप्लीट झाले आहा आणि पंचायतीन पुऱ्या कंप्लीट मतदारसंघात फिरताना इतको प्रोत्साहन मेळटा, इतको लोकांचं आकर्षित झाले लोक की प्रदीप आज थंय ये फाल्यां थंय ये, आज हो विकास जाल्लो हा बाबून केलो, तो विकास जाल्लो आसा अशी लोकांची उत्कृष्टता मेळटा आहा. त्याचबरोबर ह्या तोरशा मतदारसंघात काम बाबून आजगांवकारांचा केल्लो आहा, त्याचा म्हाका 100% श्रेय मेळटा, ह्या बद्दल दुबाव ना. बाबू आजगांवकार ज्या पंचायतीन आमी वयतो त्या पंचायतीन ते लोक आज ज्या जोशान भायर सरता, कारण काय लोक म्हणतात ज्या 5 वर्सांत त्या विकासाचो खंय तरी डेव्हलपमेंटा खंय तरी ह्या जाल्लो ब्रेक लागलेलो आहा. त्या पहिलीच्या 10 वर्साचो त्याग धरून आज जे लोक ज्या जोशान भायर सरलेले आहा त्याचा बेनिफीट ह्या मतदारसंघात 100% आमकां मेळटला. मी तुमच्या माध्यमातून सगळ्या लोकांकडे मागते की कोणाकोणाचे गांवांत खंय चुकला मिकला आसात, काय त्या मतदारसंघात खंय खंय पावंक ना आसा, तांकां तुमच्या माध्यमातून मी सांगूंक शकता की तुम्ही सगळ्या लोकांनी, सगळ्या माझ्या मतदारांनी, सगळ्या माझ्या भावा भयणींनी ह्या माझी निशाणी आहा जी ती कबाड आहा त्या कबाड बहुमतान शिक्को मारून बहुत असो म्हाका विजयी करतलो आणि बाबू आजगांवकारचा 2027 विजन आहा तो बळकट करतलो, ह्या बद्दल काय दुबाव ना. ह्या बद्दल सगळ्यांक विनंती करते की तुम्ही कपाटाचे शिक्को मारपाचो आणि मला विजय करपाचो. वर्षे मतदारसंघाचे हांवें 5 वर्सां नेतृत्व केल्लें आसा आनी हें नेतृत्व करता आसतना हांवें बरीचशी कामां मार्गी लायिल्लीं आसा आनी हांवें ही कामां मार्गी लायल्या त्या तत्वाचेर आमच्या प्रदीप कांबळीक तेजो साथ लाभतलो, लोकां कडल्यान बरी हें मेळटली ही म्हाका आशा आसा. आज आमी थोडोसोच एक 50 कार्यकर्त्यांक घेवन कॅम्पेनींग सुरू केल्लें. 50 कार्यकर्त्या वयल्यान आयज 100 कार्यकर्ते जाल्ले आसा. अशें करून वाडत वचोन खुबशे कार्यकर्ते आयज आमच्या फाटीशी आसा. सगळ्यांचो बरो सपोर्ट आसा आनी आमचो प्रदीप कांबळी हो निश्चित निवडून येतलो हेची खात्री बी म्हाका आसा. तशेंच आयज टायमा अभावी प्रदीप कांबळीक काही ठिकाणी काही गांवांनी तो पावलो ना, तेन्ना हांव माझी जिल्हा सदस्य म्हणून तेंचे कडेन एकूच आव्हान आसा म्हाज्या वोटरां कडेन, म्हाज्या मतदारसंघातल्या लोकां कडेन आपुलकेचे भावनेन की तेंच्यांनी प्रदीप कांबळीक सजमोन घेवचें. कित्याक पावलो ना म्हणून तो दारार हें करचें न्हू. तुमी आलमारी कपाट हे तेंचे निशाणी आसा, त्या कपाटाचेर 20 तारखेर शिक्को मारून तांकां बहुमतान विजयी करतले आनी बाबू आजगांवकर सरांचे 27 सालांतले जी हें आसतली ती विजन तो तेंचो पूर्ण जातलो आनी पूर्ण करतले सगळे वोटर अशी हांव आशा बाळगतां. आनी प्रदीप कांबळीक सगळ्या लोकांनी साथ दिवचो, कपाटाचेर शिक्को मारचो आनी बहुमतान ताका निवडून हाडचो अशी हांव तेंचे कडेन तांकां आव्हान करतां.